दक्षिण गोंयान राष्ट्रीय महामार्गाचें काम चालू आसा. तें काम करतना येरादारीचो कंत्राटदारांक त्रास जाता म्हूण देगेक आशिल्ले शेतकाऱ्यांची जमीन घेवन सर्व्हिस रस्तो करपा खातीर सरकार प्रयत्न करतालो. मात शेतकाऱ्यांनी आनीक जमीन रस्तो करपा खातीर दिवपाची ना असो थाराव घेतला. आयतारा कुट्टाळे टेनंट असोसिएशनाची बसका जाली. सुमार 250 शेतकारांक त्रास जावपाक शकता म्हूण एकठांय आयल्यात अशें शेतकार म्हणटात. तशेंच हाचे पयलीं रेल्वे आनी हेर रस्त्यांक जमीन गेल्ली तेन्ना सरकारान दुडू दिल्ले. मागीर आतांच सरकार कागदां हाडपा खातीर कित्याक सांगता असोय प्रश्न शेतकार करतात. आयज आमी एक रेजोल्युशन घेतलां जे जरी तर गव्हर्मेंट एक्वायर करपाक सोदता जाल्यार आमी सगळे शेतकार भाव जे एफेक्टेड जे शेतकार आसा ते आमी ओपोज करपाक हें रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. आनी हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा लागीं आमची जी इतली 245 टेनंट आसा हे शेतकार भाव भयणांक जायत 40 वर्सां सुमार जालीं जे लँड एक्वेशन केलें हायवेक जे शेताचे आमचे कुडके केले जे कोंकण रेल्वे 20 वर्सां सुमार जाली कोंकण रेल्वे येयली तातूंतय आमचे शेताचे कुडके केले. हांव म्हणटा जे शेतकार आमचे भाव आसा ते सदांच म्हणटा ही शेताची आमची सगळीं फाट घातले म्हणून. हांव मागता गव्हर्मेंट म्हणटा शेतां करची म्हणून. लोक शेतां आमी कशें करपाचे जी शेताचे कुडके करून उडयले. हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा लागीं जी आमची शेतां आसा ती बरी सांबाळपा लागून तुमी जो आनी एक्सटेंड आसा तो करचो न्हय. हांव जाणा आमचे सगळे गोंयांत रोड जाय आमी रोडाक ओपोज ना पूण आमची जी शेतां वयता ती शेतां तुमी आनी एक्सटेंड करचे न्हू जे तेजे शेपायचे पायचे नांवार आसा. पूण तरी आसतना लास्ट टायम आमची जी शेतां डॅमेज जाल्ली तेन्ना पासून आमकां जे कंपल्शन दिल्लें जेन्ना कोंकण रेल्वे गेले तेन्नाय दिल्लें आनी आतां कित्याक जायना. लोकांक आपूण तांची खंयची कसली तर पेपर वर्क करपाक जाय जाल्यार आपूण हाडून ताणें पेपर वर्क करून ताका कंपल्शन दिवचें. ताणी पयलीं 40 मिटर हे रस्ते एक्सटेंशन पयलीं एक्वायर केल्लो आनी आतां ते 15 मिटर दोनी 15 मिटर लेफ्टाक आनी रायटाक टोटल आनी एक्वायर करून करतात आनी सांगतात की हो जो 15 मिटर एक्वायर केल्लो रस्तो फक्त काडून दितले, माती काडून दितले, फातर काडून दितले आनी तो पत्तो तुमकां रस्तो शेत रोवंक मेळटलें म्हणटा. पूण म्हाजें म्हणणें कितें, जी माती पळय शेतान घातल्या ती माती एसिडीक आसता आनी खंयचीय माती तो पिकतलो जाल्यार ताका खाली वयले 10 सेंटीमीटर आसता आनी प्रॉब्लेम जातले कितले. आतां ही तर माती शेतान जर गेली जाल्यार ताका आनीक 100 वर्सां लागतली ती तिका पिकावळ जावपाक. ताका लागून सगळ्या शेतकारांचो आमचो निशेध आहा. आनी दुसरो पॉयंट म्हणल्यार आमकां तांणी हे पूल स्टार्ट केलेल्याक 1 पयसो ताणें आमकां दिवंक ना. शेतकारांक एकटे 1 पयसो पासून मेळोंक ना. हे पयलीं कोंकण रेल्वेन आमकां पयशे दिल्ले त्या फाटीं आमचें शेत गेल्लें, शेत उदकान बुडलेलें त्या वखदार आमकां पयशे दिले. हेच वखदार ताणें आमकां कित्याक पयशे दिवंक ना. ते म्हणटा कोणाचें टायटल क्लियर ना म्हणटा, त्या कोणाचें म्हणजे बाजू डिस्प्यूट आहा म्हणटा. पूण ते पडी जर जाल्ले जाल्यार हे पडी कित्याक जायना हो आमचो दुसरो पॉयंट. तिसरो हो जो प्रोजेक्ट पास करचे पयलीं सर्वीस रोड तांचो थारावचो पडटा आनी सर्वीस रोडाक ताका पयशे मेळटा. आनी प्रॉब्लेम जाला कितें, आतां हो खंयचोय जो घर काडटलो खंयचो प्रोजेक्ट येतलो ताका पयलो प्लान करचो पडटा. आतां हो प्लान करनासतना मास्टर प्लान प्रोजेक्ट जालो पास कसो. सो ताका लागून सगळ्यांचो आमचो शेतकारांचो न्हू पुरा टोटल नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवाचो आमचो टोटल निशेध आहा. आमी हे फुडें आमी ताका हो रस्तो एक्सटेंशन ना म्हणटू आनी हे आमकां कसो करून दिवचे ना.